मडगांव पालिका आता कोयर एकठांय करूंक फी घेतली। घरातलो कोयर व्हरूंक म्हयन्याक 30 रुपया, पसरकारांकडच्यान 150 जाल्यार हॉटेलवाल्यांकडल्यान फी घेवंक 3 गट केल्यात। पहिल्या अ गटात 4,500, ब गटात 2,500 आनी क गटात 800 रुपया फी लायल्या। मडगांव पालिका मंडळाच्या खासा बसकेंत हो निर्णय जालो। स्पेशल मिटींग आहली त्या मिटींगे म्हणजे रेट फिक्स करपाक आनी ते कन्फर्मेशन आहले आनी ते कन्फर्मेशन जालें म्हणटा आनी आतां सद्या घरांनी आमी फीस घेवपाचे म्हणजे दिसा 1 रुपया म्हणजे म्हयन्याक 30 रुपया पडटात आनी तशें शॉपांनी बी 150 आहाय म्हणजे पर मंथ आनी तशें आमगे गव्हर्मेंट ऑफिसान बी ओन्ली गव्हर्मेंट ऑफिसां आहले 100 रुपीज आनी तशें हॉस्पिटलां इस्कॉलां आनी चर्चीनी मागीर आमगे टेम्पलांत बी तितून फ्री तांकां कांय चार्ज करपा ना। मडगांव पालिकेन ऑगस्ट म्हयन्यासावन मडगांव शारांतलो कोयर उखलूंक सुरवात केल्ली। पालिकेच्या 16 आनी 19 वॉर्डांतलो कोयर एकठांय करपाचें काम आप मजत गटांक दिवपाचे बसकेंत थारलें। ल्हव सगळ्या वॉर्डांतलो कोयर उखलपाचें काम आप मजत गटांकूच दिवपाचो पालिकेचो प्लान चल्ला। कित्याक मुखार DMA एप्रुवलूय मेळपा ना आपले बरं आला तेका सेल्फ हेल्प ग्रुपाकूच घेवन करूंक पडलें कित्याक आनी म्युन्सिपालिटी कडेन ते भाशेन फंड्सूय ना म्हणजे 17-18 लाख पे करपा लागा। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। कागाळ करून वर्स जालें तरी पुलीस कांयच हालचाल करिनात म्हूण नावेलीच्या अभियांत्रीत कंपनीच्या कामगारांनी पुलीस स्टेशनार FIRाचो वर्सुकी दीस मनोवन गांधीगिरी केली। FIRाच्या नांवान कामगारांनी केक कापलो। कामगारांक कल्पना दिनासतना कंपनी अकस्मात बंद उडयल्ल्यान कामगारांनी संचालकां आड दिवचल पुलिशे कडेन कागाळ केल्ली। मात पुलिसांनी वर्सभर कांयच केल्लें ना। सरकारूय लक्ष घालना म्हूण कामगार सरकाराचेरूय तिडकले। आयज 18 नोव्हेंबर 2014 एक वर्स जाता आनी जी FIR फायल केल्ली आमी जे कंपनीचे डायरेक्टर आसले मॅनेजमेंट आसले ह्या सगळ्या विरुद्ध त्यांच्या विरुद्ध अजून पर्यंत कसलीच कारवाई किंवा इन्व्हेस्टिगेशन हेंच्यांनी केल्लें ना। त्याक लागून तांकां ते याद करपाक परत तांकां स्मरण करपाक आमी आयज एक निवेदन सादर केल्लें आसा ते तांकां दिल्लें आसा। इलिगल क्लोज करून हे जे मालक आहात कंपनी मालक हे पळोवन गेल्ले आसात तांकां धरपाक पुलिसांक जमाना। जे गोंयान आसलेले एक्यूज आहात तांकां सुद्दां धरूंक जमाना। सरकार काय करिना, पोलीस काय करिना, हे कित्याक लागून जाता ते आतां सरकारान हेचेर आन्सर दिवचें आमकां। ना जाल्यार सरकार चलोवंक जायना जाल्यार ह्या सरकारांतल्यान हेंच्यांनी भायर पडचें ना जाल्यार तरी एक तर जनतेच्या समोर येवन सांगचें। हो सरकार आसा तो सगळ्या कामगारांची पिळवणूक करता, सतावणूक करता आनी त्या खातीर आयज आमी बर्थडे दिवपाचो केला FIRाचो। लोक म्हणटा हांगा मनशाचो बर्थडे दितात आनी मिनिस्टराचो बर्थडे, आयज आमी FIRाचो बर्थडे करतले आनी ते बर्थडेचे जे फंक्शन आहा तेजी लज व्हडल्यान व्हडली लज म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाक हे चीफ मिनिस्टराक आसा। फातोड्ड्या खेळा संकुलांत निकतीच इंडिया आनी श्रीलंका मजगतीं कराटे सर्त जाली। सर्तींत 750 कराटेकार वांटेकार जाल्ले। गोंयांत पयलेच फावट अशी आंतरराष्ट्रीय कराटे सर्त जाल्या। इतल्यान खबराची त्रांगात सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।